दीस शुक्रार सप्टेंबराची 27 तारीख 2024. पयलें वाचप उपदेशक पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 1 तावन 11 पर्यंत. हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशापोंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक, एक वेळ मरूंक, एक वेळ रावोंक आनी एक वेळ रोवलेलें हुमटून काडूंक, एक वेळ जीवशी मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडोंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नासूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक, एक वेळ ते एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासतना रावूंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवोंक, एक वेळ वगी रावूंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेष करूंक, एक वेळ झुजोंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. वावराड्याक आपल्या वावरा विशीं कितें फायदो? मनशांनी परिश्रमान करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगळे वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशांच्यान जायना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हडपकार. कीर्तन 144 1b 2a-b-c 3 आनी 4. श्लोक. म्हजें खाडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजें खाडाप. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो. श्लोक. म्हजें खाडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. मनीस कोण सर्वेस्परा, तुवें ताचो उगडास करच्याक? विनाशी मनीस कितें, तुवें ताची पर्वा करच्याक? मनीस म्हळ्यार फकत श्वास, ताचो जीव सावळे परी कांयच न्ही. श्लोक. म्हजें खाडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 9 वाक्य 18 तावन 22. एक पावटी जेजू वरा विंगड मागणे करनासतना शिस्त जेसरशीं आयले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हणटा? शिस्तांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवां म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवादां मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रोन जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशयांत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मातबेरांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या वळखीच्या व्यक्ती विशीं आमी उलयता. ताचे विशयान हेरातावन आयकतना
बऱ्या संगती विशीं संतोश पावता, वायट खबरां विशीं बेजार पावता. आमचेच विशयांत हांव कोण म्हूण हेरां सांगतात, पूण तें कितलें खरें वा फट म्हणून आमकां मात्र कळीत आसता. जेजू आपणा विशयांत शिसा लागीं विचार करता. त्या शिसांनी ताचें काम मुंदून दवरूंक आसा देखून जेजू कोण म्हणलें तांकां कळीत आसूंक जेजू तांकां विचार करता. हेरांनी म्हजे विशीं थोडें सांगलां वय, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? जेजूचे शिस जाल्ले आमी, ताचे मांस रगत सेवचे आमी ताका जाणा जायचे. आमकांच आमी ताचे बरें करी जाय. कशें मनशा पुतान आपलो खुरीस मोगान वेंगून घेतलो गी, तशेंच आमी आमचो खुरीस आमच्या खांद्यार घेवन जेजू फाटल्यान चमकचे. तूं देवाचो पूत म्हणलीं उतरां उलयल्ल्या पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक कोणाकच सांगिनाये म्हूण ताकीद दिता. लोकांक मेस्सियाचे नीज मिसावा विशीं समजोवचें ना म्हूण ताच्याच उतरांनी सांगिल्लें. मनशा पुतान जायतें सोसूंक आसा, लोकांनी ताका इन्कार करूंक आसा, ताका मरोंक आसा. हें समजाल्ले जेजू क्रिस्ताक देवाचो पूत म्हणून वळखतात आनी मेस्सियाचे सडवण्याचें काम कळीत जाता.